कितलो टायम आहा मरे तेन्ना मागीर उलोवया जर जालें जाल्यार मिनी सनमन हांव ओल्ड गोवान हाडटा त्या हेलिपॅडार आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचोन थंय त्रास काडपाक नाका सांजे 2 गेले जाल्यार रातचे पावतले तें नाका कळ्ळें न्ही सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनमन तो व्हडलो शो नाका आमकां तो बारीकसो आमकां मेळटलो ते आमकां आशा आसा आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो पूण सनबर्न म्हणजे ड्रग्स सावथ गोवा जावूंच रे तो आतां नॉर्थ गोवन थंय जायनासलो पण नॉर्थ गोवन आमच्या हांगाय लागतालें पण मिनी म्हणजे कितें एक बाबा एक पार्ट तेजो एक बारीकसो एक शो तो एक आमकां दिवचो जेणे करून हजारांनी अशे लोक न्हू एक बारीकशे थंय कितें 20 येवंक शकता न्हू तुमी कॅपेसिटी लिमीट कशें घालूंक शकता ते मागीर पळोवया तेजेर विचार मागीर करया पूण सनबर्न म्हणजे ड्रग्स हे ते म्हणटा ते कशे अरे बाबा कंट्रोल ना रे तशें कांय ना तूं बरो कंट्रोल आसलेले ते खंय चलतले ते कांय जावचें ना कंट्रोल जातले म्हणटा तुमी हळू 100%. पेडली कसो म्हटलो तो तुम्ही तो मिनी सनबर्न मिनी जावचो म्हणजे म्हणून. कितें सनमन आनी हाड म्हटलें हा. ना ते एक बेश्टो पार्ट म्हटलो पण आतां आमचें एक्सपोजन डिसेंबरान आसतलें आनी तितून भितर ते कोणाक जाय सो तुमकां नाका तो दुसरे म्हणटा ते गार्बेजाचे ते हे झालो तो कॉल ऑफ झालो आमकां सनमन नाका ह्या पडी कित्याक सांगता आमी सनमन हाड म्हटलो ना आमकां सनमन नाका पण आमी एक मिनी पार्ट म्हटलेलो तो एक शो आसता पळय तो पण आमकां ह्या पडी गरज ना कारण आमचे गोंयचे ह्या डिसेंबरान नोव्हेंबरान नोयेना सुरू जाता आनी डिसेंबरान आमचें एक्सपोजिशन चालू आसा आतां नोव्हेंबरान स्टार्ट जातलें ते आमकां आनी ते आनी आमकां नाकात ना पण मिनी म्हणजे कितें तर मागीर अरे सनमन आमी खंय हाडटा ते आनी तितलो जागो आमचे कडेन आसूं नाका तेका जाय जागो कितलो रे तेका जाय ऑलमोस्ट 30-40 एकर जागो मरे आमचे कडेन खंय पण आतां सडनली तोकलेन काय येयलें तो तुमच्या ते मिनी सनबर्न म्हणून ऑर्गनायज करपाक भाव अशें कितें हें केलें मिनी ना बिकॉज तुमच्याच लोकांनी आता आमकां नाका तो लोकांक नाका तो नाका हा लोकांक नाका तो सो आनी फुडें ना तो मिनी आमकां सनबर्न नाका